जो ओमकार हत्ती जसा गेल्या काही महिन्याच्या धुमाकूळ घालीत आसा महाराष्ट्रात त्याचबरोबर गोंयांसून महाराष्ट्रा असे करीत असतात. आता आमकां परत इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की खंय तरी ओमकार हत्ती जो महाराष्ट्रान गेल्लो तो परत खंय तरी मोपा हांगा आयिल्लो आसा आणि सध्या थंयसर धुमाकूळ घालीत आसा. पूण खंय तरी फॉरेस्ट आपले काम करीत आसा. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट त्या वाटेनय काम करतात, हांगा सुद्दां काम करीत आसा. पूण खंय तरी तेचे योग्य रितीन ताका खंय तरी जेची कळप आसा थंय पावप खूब गरज आसा. नाजाल्यार आतां मोपा परत हेर जे गांव आसात, जे लोक शेतकरी जे कश्टान पिकयल्ले आसात, फाटी आयिल्लो तेन्ना खुबशे धुमाकूळ घालून लुकसाण केल्लें आसा. तो लुकसाण करता म्हणजे तेचें हें ना, पण खंय तरी त्याच्या पोटा पाण्या खातीर तो खंय तरी ह्या जाग्यासून त्या जाग्यार वयता. खंय तरी तो वाट चुकलेलो आसा. पूण खंय तरी ताका तेचे जे कळप आसा, तेचे जे फॅमिली आसा थंयसर ताका पावोवपाची गरज आसा. आणि परत तो आतां सद्या मोपा एरियान आयिल्लो आसा आणि खंय तरी तो परत ह्या हेर जाग्यार उगवे तामोशे हेर जाग्यार वचूं येता. त्या खातीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान जाता तितले ताका खंय तरी परत महाराष्ट्रान किंवा तेची खंय जी कळप आसा तेंची टीम आसा थंय ताका धाडप खूब गरज आसा. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी.